नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। हेच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांपयलीं पळयात हेच्यो हेडलायन्स। अपात्रते उपरांत विनेश फोगटान केली निवृत्ती घोषणा। कुस्तीच्या 50 किल वजन गटात 100 ग्राम वजन वाडिल्ल्यान थारिल्ली अपात्र। कोलवाळ बंदखणीत बसयतले जॅमर। पावसाळे उपरांत बुजयतले रस्त्या वयले खड्डे। घुवळे वखदां आड करतले खर कारवाय। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे विधानसभेत आश्वासन। नागपंचमी खातीर सजला दिवचलचो बाजार। चिकण मातयेपासून केल्ले नागेबाय बाजारांत आयल्या विकपाक। नागपंचमीक लागपी सामानाचे मोल मात आसा समाधानकारक। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या। पुलीस आनी बाउन्सर हातींत हात घालून करतात काम। विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाचो आरोप। पुलीस जाल्यार घर जावय विजयान काडलो फोग। गोरवांक लागून अपघातान मरण आयल्यार गोरवाच्या धन्याचेर करतले कारवाय। फुडल्या अधिवेशनात हाडटले कायदो। कामधेनू येवजणेचो लावूय करतले बंद। इबाडिल्ल्या रस्त्यांच्या स्थितीचो अभ्यास करप पीडब्ल्यूडीची जबाबदारी। सुदीन ढवळीकारूच पीडब्ल्यूडी मंत्री म्हणून आशिल्लो योग्य, सांगता बाबूश मोन्सेरात। आता पळयात खबरो विस्तारांत। विनेश फोगटान कुस्तींतल्यान निवृत्तीची घोषणा केल्या। सोशल मिडियाचेर भावनीक पोस्ट बरोवन कुस्तींतल्यान संन्यास घेतलो। पॅरिस ऑलिंपिकात कुस्तीचे फायनली आदी वजन वाडिल्ल्यान विनेशाक अपात्र थारायल्ले। भांगरा पदक जिखपाचे सपन अपुरे उरिल्ल्यान बेजारून विनेश फोगटान कुस्तीक अलविदा केला। कोलवाळ बंदखणीत मोबायलांचेर पुराय बंदी घालता। गरज पडली जाल्यार जॅमरूय बसयता। घुवळे वखदां आड खर कारवाय करपाक लायता। कला अकादमीचे वेवस्थापन त्याच कंत्राटदारा कडल्यान करून घेता, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिले। राजधानी पणजेंतली आयकॉनिक बिल्डिंग जुंता हाऊस नव्यान बांदपाक घेता। सिवरेज प्रकल्पांचे काम शक्य तितले बेगीन करता। 24 वरां नासले तरी लेगीत उदक 4 वरां येतले अशी वेवस्था करता, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच स्वातंत्र्य सैनिकांच्या उरिल्ल्या भुरग्यांक नोकऱ्यो दिवपाचें आश्वासनय ताणें दिलें। एक म्हणजे आमी टायम टू टायम थंय रेट मारता। मोबायल मेळटा पळय न्हू, ते मोबायल सिजूय करता। जर थंयसर बाकीच्यो थोड्योश्यो थंयसर हांव टायटन करपाक लायता। आमी आतां थंयसर IGPक थंयसर अपॉयंट केला आनी जेलाचे रुल्स बाकी सगळे स्ट्रिक्ट केल्या। फक्त एक म्हणजे 100% मोबायल भितरलो बंद करपाक लायता। थंयसर जॅमर जाल्यार जॅमर लावपाक लायता आनी मोबायल भितर कसोच वचपाक दिना। एक काम करता। बट आमी फुडलीं 5 वर्सां ही कला अकादमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान मेंटेन करून घेतले। आनी हांवें जशें सांगलां, आमी कमिटी जी आहा पळय न्ही, हांव म्हाज्या PWDच्या अंडर कलाकारांची कमिटी जे सजेस्ट करता आसा पळय तेंची घालून बारीक मायनर कितें उरलां आसत जाल्यार तें करून घेता आनी रिपोर्ट आयल्या उपरांत फुडल्या एक फावटी हांवें दवरता, हेंय सांगलां। जुंता हाऊस डेमोलिश करून नवीन बांदचें पडटा। बरें, पण तेंका अजून बांदपा बट शिफ्ट कोर तेंका थोडे आहाय तेजे ऑलरेडी जे भितरले जे हे आसा पळय न्ही, लेसी जे रावल्या थंयसर कितलींशींच वर्सां शॉप घेवन ते भायर सरना, तेजो प्रोसेस ऑलरेडी चालू केला। तेणी लेटरां तांकां काडल्या, ते एकदां भायर सरले गा आमी जुंता हाऊस जे आहा पळय न्हू ते नवीन बांदपाक सुरवात केली। स्पीकर सर, रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर जे खड्डे पडल्या पळय सगळ्याक न्ही, ते सगळे खड्डे आमी इन टायम बाउंड ते सगळे खड्डे बुजयता। पावस हे पळय स्पीकर सर, टायम बाउंड म्हणजे 1 मिनिट कंप्लीट करपाक दिया मरे विजय सरदेसाय। स्पीकर सर, आमकां पावस मातसो कमी जाल्या उपरांत 1 म्हयनो तरी जायो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंयांत कायदो आनी वेवस्था इबाडल्या। पुलीस आनी बाउन्सर हातांत हात घालून काम करतात। कोलवाळ बंदखणीत घुवळे वखदांचे वेव्हार वाडल्यात।
रस्ते अपघात दिसान दीस वाढत आसात तेन्ना गृह खात्यान आनीक प्रभावीपणान काम करपाची गरज आशिल्ल्याची मागणी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केली. कोलवाळ बंदखणीत व्हडले ड्रग्ज रॅकेट चलता ह्या हैदराबाद पुलिशेन केल्ल्या आरोपांची चौकशी करपाची मागणी युरी आलेमावान केली. हे विशीं तेलंगणाच्या मुख्यमंत्र्या सयत केंद्रीय गृहमंत्र्याक पत्र बरयल्ल्याचेय मुख्यमंत्र्यान सांगले. If you look at the nexus between police, politicians and criminal, this nexus hui na hui aha mo amka khabar as sir, and it looks like several officers were involved with Delhi land investors and bankers. Speaker sir, the reality of how the police are lawbreakers instead of law enforcers, in particular case in amka we came to know, and this police criminality ji aha, it was exposed. I think the Canadian government advises its female citizens to be careful while traveling to Goa. Je advisory maga dista is still active only with pertaining to Goa and Delhi. Because of when due to high rates of violence against women, hui na hui maga dista you need to check ko rati geta hai, drink and driving, irresponsible driving, stray cattle, animals. If these are all the basic reasons given to us, but hui na hui maga distas because accidents are killing people like insects. Ada, if you look at the way this is rising, Honorable Chief Minister needs to look at it. Ada, yeah, casino chase because this comes under the purview of the Home Department, and I believe that this is basically a curse to Goa, and basically people in Goa have suffered and are continuing to suffer. Temples, churches and other religious places. If you look, 35 cases have been taken place with robberies and other religious places from 2022 till date. This is what your answer says. Safety, je bouncerache je chalta, tumi poir reply dili ki Security Agency Regulation Act 2005. They come under that. But hui na hui maga distas because 9 complaints are registered. Ani तुम्ही जे बाउन्सरा घेऊन बावता युअर ओके, बट जे दुसरे प्रायव्हेट बाउन्सरा घेऊन बावता बॉन्ड जावपा जाय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हाचे फुडें भटक्या गोरवांक लागून अपघातान मरण आयल्यार संबंधित गोरवांच्या धन्याचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो फुडल्या अधिवेशनात हाडटलो. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे आश्वासन. मात जर कामधेनू येवजणे अंतर्गत घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर त्या धन्याक ह्या येवजणेचो लाव परत मेळचो ना, अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केले. फाटल्या 5 वर्सांत भटक्या गोरवांक लागून जाल्ल्या 73 अपघातांत 13 लोकांक मरण आयले. मात ह्या अपघातांत मरण आयिल्ल्याचेरूच केसी नोंद जाल्यात असो धक्कादायक खुलासो फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत करून अशा प्रकरणात गोरवांच्या धन्यांचेर कारवाईची मागणी केली. फुडल्या अधिवेशनात अपघातात मरण आयल्यार संबंधित गोरवांच्या धन्याचेर गुन्यांव नोंद करपाचो कायदो हाडटा अशें उतर मुख्यमंत्र्यांनी दिलें. 13 लोक भायर पडले गेल्या 5 वर्सांनी अकॉर्डिंग टू द आन्सर. 73 एक्सिडेंट जाले. आतां जो खवसता ताजेर केस घालता तूं, हें दिस इज व्हेरी ऑड न्ही. अरे तो मेला कित्याक ताजे मदीं एक गाय येवन न्हिदिल्ली, तो मरता, केस ताजेर जाता ना. स्पीकर सर, हाजे खातीर हांव एक मागतां, एक द रिव्ह्यू घेतलो विलेज पंचायत आणि म्युनिसिपालिटीज. तुझ्या आन्सरा प्रमाणे 29 लोकल बॉडीज हॅव मेड एन अटेम्प्ट टू रिमूव्ह कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट्स. 24-25 7च लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड कॅटल फ्रॉम द स्ट्रीट. कितल्यो बॉडीज आहा? 191 पंचायती आहा, कितल्यो 13 म्युनिसिपालिटी आहा. हातून 7 लोकल बॉडीज हॅव रिमूव्ड द कॅटल. आमी काडटात आनी लोकल बॉडीचेर घालतात. रोड एक्सिडेंट जाता तसो कायदो स्ट्रॉंग ना, पूण आमी होम डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आहा, हे आपल्या कायद्या प्रमाणे ते फायन मारता. पण जेन्ना आतां प्रश्न वयर येता, आतां जेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की 7 ज्यो थोड्योच पंचायती करता, ज्यो पंचायती आमी फंडींग करता, MOU करून आमची ती गोरवां उखलतात, ते पंचायतो हिशोब आमचे कडेन आसता. ज्यो MOU ना तेंचे कडेन आमकां संपर्क येयना. पूण जेन्ना आतां ऑनरेबल MLAन सांगल्या प्रमाणे आमी तेजेर कायदो करपाचे जावं कितें वे आउट काडपाचे विचार करता. म्हणजे एक मानाजीक आमदारान म्हटला त्या प्रमाणे गोरवां खातीर कोण तरी स्कुटरीन वता तो किंवा गाडयेन वता तो मरून वता आनी ताजेर केस रजिस्टर्ड जाता, परत ती केस कंटिन्यू उरता. कोणूच ओनर ते आपले गोरू म्हणून मागीर फुडें येना. जर एखाद्या गाडये पोंदा गोरू मरत
जाल्यार तो आपलें गोरू म्हणून येता, म्हणजे आपली गाय ती, आपलो बैल तो, आनी तेजे आपल्याक आतां तूं पयशे दी म्हणून तो क्लेमूय करता, 25,000 रुपया दी, 50,000, नाल्यार तुजी गाडी सोडिना आनी बाबडे भायले कोण आसा जाल्यार तांकां दिवचेय पडटा. हे सगळें कन्सिडर करून म्हणजे 100% वेटरनरी डिपार्टमेंट, पुलीस डिपार्टमेंट आनी लोकल बॉडीज ह्या सगळ्यांक कन्सिडर करून 100% पंचायती आनी अर्बन बॉडी यांच्या कडेन एग्रीमेंट सायन करून घेता. गोशाळा आतां पर्यंत फक्त 6 काय 7 गोशाळा आसा. आमी म्हणटा की हें तशें काम गव्हर्मेंट डायरेक्ट पळोवपाक शकना. त्या खातीर गोशाळा अजुनूय बी जेका ओपन करपाक जाय ताका ज्या जाग्यार जर गव्हर्मेंट जागा आसत जाल्यार गव्हर्मेंट जागा सुद्दां लिजाक दिवन त्यो गोशाळा सुरवात करता. कारण गोरवां आनी कुत्री हे दोनूय खूब मोठे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्ही हे बिचांचेर आनी रोडाचेर आमकां जावपाक लागलेले आसा. आनी ते कन्सर्न म्हणजे ओनर जो आहा पळय न्ही ताजेर केस फायल करपाचे हांव प्रोविजन्स कितें आसा पळय न्हू ती पळोवन म्हणजे ताजेर फायल करपाक सुरवात करपाक जाय हांव सांगता. मात जर भटक्या गोरवांमदी कामधेनू येवजणे अंतर्गत लाव घेतिल्ल्या गोरवांचो समावेश आसत तर संबंधीत दनयांचेर कारवाय ही जातलीच. तशेंच तांकां ह्या येवजणेचो लाव मेळपाचेंय बंद जातलें अशें स्पश्टीकरण मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलें. आमच्यो कामधेनूच्यो गायी ज्यो आहा पळय न्ही घेतल्या त्यो सुद्दां आतां सोडपाक लागलेल्या. म्हणजे दूध काडून जाल्यार तांकां कित्याक सोडटात? ते सोडटात म्हणजे कशें आसा ते दूध काडलें काय ना, दूध काडलें काय सोडून दिल्यो. म्हणजे एक्चुअली हांवें त्या खातीर म्हणलां आमी निदान कामधेनूच्यो गायो आहा पळय जेची जर गाय मेळ्ळी ते आमकां ओनर तेजो लोकेट जाता, ताका चीप लायिल्ली आसता, कानाक चीप लायिल्ली, ताका हांवें फुडली स्कीम दिवपाची बंद केला. तें नोटिफिकेशन तो काडटा. तेजी गाय जर आमकां रोडार किंवा भायर मेळ्ळी जाल्यार ताका हॅन्स फोर्थ कामधेनूची स्किमूय मेळची ना आनी कामधेनूच्यो गायी तेज्यो घेतल्या त्यो आमी रिवर्ट करतले. ते आमी तितके स्ट्रिक्ट करता. हांगा आय एम टॉकिंग बेसिकली ओनली ऑफ एक्सिडंट्स. एक्सिडंट जाता कोणा खातीर? एक्सिडंट जाता गाय रस्त्यार बसल्या म्हणून ताचे खातीर. गायचे ओनराचेर कांय एक्शन जायना, मनीस मरता आनी वता. तुमी कायदो प्रपोज कर, तुमी कायदे अशेच हाडटात मरे, फटफट करून हाडटा मरे कितले कायदे. हो हाडा मरे तुमी. तुमकां पडूं ना दिसता लोक कोण मरता तांचे पडूं ना तुमकां. तुमकां फक्त कन्वर्जनाचे कायदे हाडटात. कायदो करा मरे तुमी. म्हाका करता म्हणून सांगलें आमी. ना स्पीकर सर अश्युरन्स दिया तुमी कायदो ड्राफ्ट आमी करता. फुडले सेशन जेन्ना जातले पळय न्ही तेन्ना आमी एक कायदो जो आहा पळय तेच्या खातीर आनी ताका बजेट हेडूय जाय पडटलो तुका. ती पंचायतीच्यान जावचें ना तें. प्रोविजन सगळे करता आमी. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाच्या हातांत डिपार्टमेंट. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. फकत पणजेच न्हय जाल्यार पुराय गोंयांत रस्त्यांची अवतिकाय जाल्या. ताचो त्रास लोकांबरोबर आपल्याकूय जाता. हालींच डांबरीकरण केल्ल्या पणजेच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलां पडल्यात. ताका आपूण कितेंच करपाक शकना. ताचो अभ्यास करप PWDची जबाबदारी म्हणून पणजेचो आमदार आनी मंत्री बाबूश मोन्सरात उलयलो. सुदीन ढवळीकार PWD मंत्री म्हणून योग्य आशिल्ले अशें आपल्याक दिसता अशें तांचें म्हणणें. फाटल्या दिसांनी टार केलेलो टार एक्चुअली वॉच ऑफ इन जस्ट वन रेल. I don't know, they said it was only a single layer and all. They look into it. Please. Arre Baba, this is a matter of PWD, it is nothing to do with me. You all are asking me questions which is not pertaining to me at all. So whatever is there within their scope of work, they will have it done. लोकांक त्रास जाता. लोकांक पणजेकारांक त्रास जाता. पणजे येवपी लोकांक PWD डिमांड. फायनली लोक म्हणटा की पणजे आम्ही गाडी चलयता न्हू, आमची गाडी आहा, लोकांची गाडी आहा. आय अंडरस्टँड दॅट वी आर ऑल्सो फेसिंग द सेम प्रॉब्लम वॉट पीपल आर फेसिंग. बट दॅट इज द रिजन वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. इट इज अ जॉब ऑफ द PWD बेसिकली. PWD will look into it. Why basically the road has washed off. I will not comment on anything. I am not a technical fellow to comment on anything. So let basically PWD see. There must be some this thing as far as the tender process is concerned. What are the terms and conditions that let PWD look into. You all only see Panjim. You don't see full Goa. गोंयासारख्या हा रस्ते ते म्हाका सांग पयले सद्या. Everyone is complaining about the road. I am also complaining, no. आता सुदीन ढवळीकर म्हणपाक लागले आमी तो वाहन वचपाचें उरलें म्हणटा इतलो पास पडलो म्हणटा. आता तो PWD एडमिनिस्ट्रेशन चड बरें आसलें न्हू गोंयांत दिसता. सो ही मात PWD PWD खात्यान हा CM ओके. सो इट इज CM बेसिकली वील लुक इनटू वॉट इज द प्रॉब्लम. सो आय कॅनॉट कमेंट ऑन हीज फूड. मांद्रे एकल्याक ड्रग्स ओव्हरडोस जाल्ल्यान ताका GMCत भरती केल्लो. हे प्रकरण मिटोवपाक पुलिसांन खंय लाखांनी रुपयांची मागणी केल्ली. गोंयांत हे चल्लां कितें असो प्रश्न विजयान डिमांडा वेळार विचारलो. दुसरे वटेन कांय पुलीस घर जावय जाल्ले आसात. वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनांनी अशे 208 घर जावय आसात. पुलिसांची 3 वर्सांनी बदली जावपाकूच जाय अशें विजयाचें म्हणणें. एक मेडिको लिगल केस जाली फॉर ड्रग ओव्हरडोस इन मांद्रे. हो मनशाक एडमीट केलो GMCन तांकां कळ्ळें की ड्रग ओव्हरडोस जाला म्हणून. GMCन मांद्रे पुलीस स्टेशनाक सांगलें की अशी ड्रग ओव्हरडोस जाली म्हणून. हे भुरग्याक हे मनशाक
एक प्रायव्हेट हॉस्पिटल दोनापावल व्हेलो GMCन काडून मांद्रे पुलिसेक सांगलें की अशें अशें जालां ताका ड्रग ओवरडोस जाल्यार मरूंक ना सारको आहा. स्पीकर सर थंय PSIन ताजे कडेन 20 लाख रुपया मागले हें सगळें हशप करपाक. हाजो अर्थ कितें? कित्याक पयशे मागता ते? हांगा परतेंय बी इश्यू येता स्पीकर सर. पुलीस पॉलिटिकल नेक्सस इन द ड्रग ट्रेड. ट्रान्सफर ऑफ पुलीस स्टाफ. स्पीकर सर हे जे पुलीस स्टाफ आहा ते घर जावंय जाल्ले आहा खूब कडेन. ते कशेंच शिफ्ट जायना. आमदार येतात वतात पूण तो कॉन्स्टेबल थंय उरता. तो सगळें मांडवली करून आसता थंय. तो स्पीकर सर पुलीस म्हणटा ते 3-3 वर्सांनी ट्रान्सफर जावंकूच जाय. पेडणे पुलीस स्टेशनार एक पुलीस पर्सनलान कंप्लेन दिली की आपले चलयेचेर मॉलेस्टेशन जालें म्हणून. पुलीस स्टेशनान कंप्लेन दिली धरलो मनशाक. PSIन कॉम्प्रोमायज केलें. कॉम्प्रोमायज स्पीकर सर पुलीस कॉन्स्टेबलाक जर स्पीकर सर पुलीस कॉम्प्रोमायज करूंक नासतले तेणी जाय जाल्यार केस दिवची. लोक आपल्या मदीं कॉम्प्रोमायज करतात आनी मागीर परत पुलिसेचेर घालतात. चॅक कर PSI तू केस दी हांव चॅक करता. PSI कडेन चॅक कर. हांव चॅक करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. नुस्तेमारी हंगाम सुरू मात वायट हवामान आणि दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार अजून दर्याक वचपाक फाटी फुडें जातात. नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां ते परवडना. बोट धनी विनय तारीन खंत उक्तायल्या. मजगती 4 वर्सां जाली कुडबोना नव्यान जेटी बांदून मात अजून मेरेन ह्या जेटीचे उक्तावण जाल्ले ना. योग्य साधन सुविधाय ना म्हणून नुस्ते वेवसायीक बेजार. नुस्तेमारी हंगाम सुरू जाला मात वायट हवामान आणि दर्या खवदळिल्लो आशिल्ल्यान नुस्तेकार आजून दर्यांत वचपाक फाटी फुडें जातात. कुडबोण जेटीवेल्यान 30 बोटी दर्यांत गेल्यात मात जाय तशें नुस्तें मेळूंक ना. तशेंच नुस्त्याचे दरूय कमी मेळिल्ल्यान आमकां ते परवडना म्हूण बोट धनी विनय तारी सांगता. तोंड नस्त जे रिवर माउथ आसा सो ताजे एक प्रपोजल आमचे पेंडींग आसा. ताजे ऑलरेडी मिन्स वर्क एक्झिक्युशन स्टार्ट जाल्ले पण काही कारणाक लागून ते मागीर स्टॉप जाले आनी अजूनय ते तशेंच आसा. सो बोटकारी वाट पळयता की आमची केन्ना हे ब्रेक वॉटर चालू जातले काय म्हणून. पण नॅचरली ओन पोरूच्यान म्हाका दिसता पोरूय मातसो आमकां रिलीफ मेळ्ळो नुस्त्याचेर आनी ओनूय नस्त आमचे बरें आसा. पण दरू मातसो खवदळल्या कारणान नुस्त्याचे कांयच कॅच अवेलेबल ना म्हणटकीच बोटी चड अशें इंट्रस्टेड वचना. आनी दुसरें म्हणजे जी रेट पळय आसा नुस्त्याची जावं आमची सुंगटाची सामकीच कमी जाल्ली आसा. मोर दॅन 50% कमी म्हणटा तशी जाल्ल्या. इवन लास्ट सिजनाक आमी बांगडो हॉरिबली म्हणटा ते भशेन सवाय दिल्लो आसा. सो ह्या हितून आमकां वर्कआवट करप मातशें डिफिकल्ट जाता. सो आजून लेबर प्रॉब्लम म्हणटा तसो रेटीचो प्रॉब्लम आनी हे बाकीचे जे पळय प्रॉब्लम आसा सो आमचे खंयचेच प्रॉब्लम सुटावे जायना अशें दिसता. 4 वर्सां जाली कुडबोना नव्यान जेटी बांदून मात आजून मेरेन ह्या जेटीचे उक्तावण जाल्ले ना. लाखांनी रुपया खर्च करून ही जेटी बांदला मात हांगा योग्य साधन सुविधा लेगीत ना. हाचेर नुस्तेमारी खात्यान पुरायपणान दुर्लक्ष केल्ल्याचे दिसून येता अशी खंत नुस्तें वेवसायीक विनय तारीन उक्तायली. आमची न्यू जेटी आतां म्हाका दिसता 16-17 ती कितें तरी म्हणजे रेडी आसा ऑलमोस्ट. आनी आतां इतलीं वर्सां ती आजून इनॉग्रेशनूच जावना तेजें. हय सो ते आतां इतले करोडांनी पयसो खर्च करून अजूनय जे म्हणजे प्रॉपर युटिलायजेशन जायना. डंप सगळे म्हणजे जे डंप आसा थंय दवरले वता. डिंगीज म्हणा जाळां म्हणा किंवा जे बोटी चालू ना ते बांदले वता. सो ती जर ओपन करून जर मेळ्ळी जायत जाल्यार हांगा पयलीं जो हें जाता प्रॉब्लम जाता तो मातसो सॉल्व जातलो. हय म्हणजे कितें जाता टॉयलेट आमची न्यू हें बांदून दवरला तेंच्यांनी रेडी पण अजूनय ऑपरेटीव ना. तेजो फॉलोअप चालूच आहा म्हणटा पळोवया कसो ते. आनीक हें आमचो नंबर चड वर्कर्स नंबर चड आसल्या कारणान ती फॅसिलिटी कितली गेली जाल्यार कमीच पडटा. आमी सद्या आसा कुडबण जेटीचेर जवळ जवळ 1 तारखेक हांगा ह्या वर्साचो सिजन जो आसा फिशींग सिजन तो सुरू जाल्लो पूण पावस चड पडिल्लो त्याच बरोबर दर्या रफ आशिल्ल्या कारणान आनी हांगा मेन प्रॉब्लम जो जाता तो माउंट वॉटर जो प्रॉब्लम आसा ताका लागून चड बोटी गेली ना. त्याच बरोबर हांगच्या लोकां कडेन जेन्ना आमी उलयले फिशर जे बोटकार आसात तांचे कडेन उलयले तेन्ना आमकां असो प्रॉब्लम समजून आयलो की ह्या वर्सा कॅची तितली ना आनीक जी नुस्त्याची रेट आसा सोलड सुंगटां जावं बाकीची नुस्त्याची रेट ती सामकी कमी आसा. ताका लागून अजून पर्यंत बोटी गेली ना. जे पयलोच दीस जेन्ना जालो फिशींग सिजन तेन्ना कांयच बोटी हांगच्यान गेले ना. ताजे नंतर 2 दिसांनी फक्त 4 बोटी गेल्यो आनीक काल म्हणजे सद्याक 31 बोटी गेल्ली आसात. सगळे फिशरमॅन अजून ज्यो बोटी आसात त्यो देंवलना बोटी उदकांत आनी ते रावल्यात की तांकां कसो कॅच मेळटलो. तांची रिपोर्टा प्रमाणे नंतर ह्यो हांगच्यो बोटी वतल्यो. पूण मेन जो ह्या वर्साचो सद्या प्रॉब्लम आसा तो नुस्त्याक रेट ना. हाका लागून अजून बोटी घालपाक म्हणजे फिजिबल जायना. दोनी मॅचअप जायना खर्च आनी हे. ताका लागून बोटकार म्हणटात की आमी अजून पर्यंत देंवलना. आनीक कॅच ज्यो बोटी आतां गेल्ल्यो त्या बोटींक व्हडलोसो कॅच लागलो ना. ही सद्याची न्यूज आसा. गोमंतक TV खातीर बेतलांतल्यान हांव गौरंग प्रभू मलकनेकर.
लोटली पंचायत वाठारांतल्या वेर्णे पठाराचेर सनबर्न आयोजीत जावपाची शक्यताय आसा. ताचेर चर्चा करपा खातीर लोटली पंचायतीन 11 ऑगस्टाक खासा ग्रामसभा आपयल्या. आपलो सनबर्नाक विरोध आसा. लोकांच्या मताप्रमाण निर्णय जातलो अशें तांणी स्पश्ट केलें. की वेर्णा पंचायत लोटली पंचायत स्पेशल ग्रामसभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा आनी तातूंत भितर प्रपोजल आसा की फर्स्ट एजेंडाचेर आसा की प्रपोजल टू होल्ड सनबर्न फेस्टिवल एट लोटली वेर्णा प्लेटू. हें कितें तुमी हें स्पेशल केल्लें आसा अशी आवट? एक्चुअली आमकां एक एप्लिकेशन निवडला विलेजर्स ऑफ लोटली. एक 4-5 जाणांनी सायन मारून एक एप्लिकेशन इन्व्हाइट केल्ल्या पंचायतीन हे 3 पॉयंट मेन्शन करून. सो त्या हाजेर तुमी फर्स्ट पॉयंट आसा प्रपोजल टू होल्ड सनबर्न फेस्टिवल एट लोटली वेर्णा प्लेटू. हां. सेकंड पॉयंट आसा प्रपोजल टू बिल्ड अ गार्बेज हँडलिंग प्रोजेक्ट एट लोटली वेर्णा प्लेटू. ओके. And third point ha official recognition and equal status for Bhumi Konkani script. Okay. So requested to hold extraordinary meeting to discuss urgent issues. ओके. सो ताका लागून तुमी हे नोटीस आउट केल्ली आसा. Yeah. But you are in favor, as a sarpanch, you are in favor to hold sunburn in Verna Plateau? Yeah, विलेजर्साचे रिक्वेस्ट आमकां सनबर्न आसा आमकां नाका म्हणटा. ना सनबर्न आसा नाका म्हणटा. हय. So I am with the villagers of Local. Okay. But the Gram Sabha will be there? But the Gram Sabha will be there. Okay. So you are opposing the sunburn? Sorry? As a sarpanch, you are opposing the sunburn? I am with the people of Local. Okay, fine. Thank you. The people of Local go on the sunburn at south. पर्यटन थळ म्हणून फामाद आशिल्ल्या माजोर्डा आनी उतोर्डा दर्यादेगांचेर सध्या सरकारान दुर्लक्ष केलां. ह्या दोनूय दर्यादेगांचेर वतलो जाल्यार पर्यटक तशेंच थळाव्यांक उदकांतल्यान वचचें पडटा. तशेंच सांजे वेळार दर्यादेगेर वचप आनीक कठीण जाता. देखून दर वर्सा थळाव्या शेकधन्यांक पर्यटकां खातीर तात्पुरते लाकडी पूल तयार करपाक स्वताचे पयशे खर्च करचे पडटा अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस उलयलो. As regards, there is fear and anxiety in the minds of villagers and the people of Pacheco Wado in Majorda and Francis Pereira Wado in Utorda due to both Majorda and Utorda beaches being neglected. These are iconic beaches and places of tourist attraction, and now the entrance of both the beaches are in pathetic condition and no proper access. So people have to access the beach by passing through almost knee-length water, due to which local shack owners have to spend their own money to prepare temporary wooden bridges every year to make access for locals as well as for the tourists. No illumination as the mast doesn't function, leaving the area unsafe during late evening hours. Steps the government intends to take to bring peace in the minds of local villagers of Majorda and Utorda. पर्यटनाच्या बदलत्या पद्धतीत सध्याचे कायदे प्रभावी ना. ताका लागून नवे विधेयक हाडपाचो आमचो यत्न आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगले. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांच्या प्रश्नाक मंत्री रोहन खंवटे हांणी ही जाप दिल्या. सध्या लोकांच्यो सुचोवण्यो आनी हरकती जाणून घेवपा खातीर उक्तो दवरिल्ल्या गोंय पर्यटन थळ संरक्षण आनी देखरेख कायद्या संबंधी विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी सभाघराच्या माळयेर प्रश्न मांडलो. तशेंच गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडोय उणो जायत चल्ला असोय आरोप तांणी ह्या वेळार केलो. What criteria your department or the center of Naslar Law School University, basically it's a law school university, was chosen to draft the tourism promotion and management bill? What was the criteria? Did the tourism ministry verify their past experience? If any of the center has drafted a bill on tourism related bill in the past, I again understand from the annexures that I've seen that the choice of this particular thing was made on nomination basis, single source selection. So what is the source of this selection and nomination? हाचेर जाप दितना बदलत्या पर्यटनाचे पद्दतीक लागून हे पर्यटन विधेयक महत्वाचे आशिल्ल्याचे पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सभाघरांत सांगलें. बेकायदो पर्यटक दलाल आनी हेर गैरकारभाराचेर कारवाय करपा खातीर पर्यटन वेवसाय कायद्यांत दुरुस्ती करपाचो प्रस्ताव आसा अशें मंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें.
आयच्या तारखेन कोविडाच्या मागीर जेन्ना वी स्टार्टेड टॉकिंग डिफरंटली वी रियलायज दॅट इन द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस वी नीड टू बी देर वेर द वर्ल्ड इज रिचिंग एज फार एज टुरिझम इज कन्सर्न. आयच्या तारखेन स्पीकर सर आमचे कडेन दोनूच लेजिस्लेशन्स आसा. द गोवा दमन एंड दीव रेजिस्ट्रेशन ऑफ टुरिस्ट ट्रेड एक्ट 1982 which provides for registration of people, persons, trades dealing with tourist activities and for matters concerned therewith. And dusra asa speaker sir, the Goa Tourist Places Protection and Maintenance Act 2001, which deals with protection and maintenance of the tourist places as notified by the government from time to time. हे दोन सोडले स्पीकर सर जाल्यार आमचे कडेन एक्ट हातान ना. आतां स्पीकर सर ओवर द इयर्स with so many advances which have happened in terms of technology, emergencies of new law, procedures, it is time, Speaker Sir, that with these changing concepts and tourism practices, these acts have almost become obsolete. And that is why, Speaker Sir, since they are not in consonance with the changing times, it is time for us to look at the current drawbacks in the current legislations. Speaker Sir, आयच्या तारखेन current legislation जेन्ना आमी म्हणटा ताका कोणो ना. आम्ही समज मेल प्रॅक्टिसीस घेतले इलिगल टाउट्स तुमीच म्हणटात एक्शन घेतले कायदो दुरुस्त केल्लो ना. स्पीकर सर इलिगलिटी ज्यो जाल्यो त्यो टायम बाउंड आमी एक्शन घेवंक शकना. प्रोविजन्स आसा ते इनएडिक्वेट आसा आनी ताजे खातीर टुरिझम सेक्टरा प्रमाणे आमकां करतले वाड जाल्यार हें बील हाडपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया